ಪಾನ್ಸಂಕು 28. संतोषाच्या उमाळ्याने भरून काळजा आमची तुझे थंय उबारून तुका हरसून तुका वरून गायता एकाच ताळ्यान. वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा. वंदन तुका सोमिया वंदन तुका धनिया सृष्टीच्या रचणारा ये कृपे सागोरा. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणीनो भुरग्यांनो, नव्यानाचो 3रो दीस आमी आज आचरण करता. व्हड संख्येन सकाळीं उठून ह्या नव्यानाक तुमी आयल्यात. तुमचे ते असले भक्त तुमी ह्या मुखांतर मर्यादेन दाखोवन दितात. तुमकां शाबासकी पटयता. माध्यम मुखांतर हे मिसाचें बलिदान भेटयिल्ल्या सर्व भक्तिकांकी स्वागत मागता. ह्या 3ऱ्या दिसाच्या नव्यानाच्या संदर्भार आयचो संदेश जावन आसा मरी जाणवयाचें सिंहासन. मरी जाणवयाचें सिंहासन. आमी जाणव्यान भरलेलीं मनशां जावंक जाय म्हणलो संदेश आयच्या दिसा ह्या नव्यानाच्या वेळार आमकां लाभता. ह्या संदेशाक आमची जिवीत रुपीत करूंक देवा स्वादार आनी कृपा मागता आसतना हे मीस दिता देवादीन हेलेन बरबोजाच्या आत्म्या पासून मीस भेटयता. अम्ब्रोज फेर्नांडीस आनी कुटुंब उजिरे तांचेर हे पासून विशेष करून आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समेया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाळ भावा भयणीनो तशेंच भुरग्यांनो, नव्यानाच्या 3ऱ्या दिसा आमी हांगासर ह्या देव टेंपलाक आमी हांगासर आयल्या कित्याक हो आमचो भावार्थ जावन आसा. मोरये माये वरवीं सबार बरेंपण आमच्या जिवितांत आमकां लाभलां, आमच्या कुटुंबांत आमकां लाभलां. परगांवांत आसच्या कुटुंबाच्या सद्यांकी तिचे तावन बरेंपण लागलां कित्याक ती आमची संगता सदांच आसा. मागण्या वेळार प्रत्येक जाण कुटुंबाच्या तेरसा वेळार ती मोरी माई आमच्या संगता ती आसा. आनी आयचो संदेश येदोळस आमकां कळयल्या प्रमाणे मोरी जाणवायेचें सिंहासन जाणवायेचें बंड जावन आज दिसो संदेश आमी हो घेवन स्विकार करता आसतना तेच्याच गर्भांत जल्मलो तसो जेजू क्रिस्त तो एक वॉयस दितले मात्र न्ही सबारांक ताच्या मरिपात मागलो उपकार मेळ्ळा. आनी हेच्या वांजलांत आमकां तेंच आयकोंक मेळटा. पेद्रूची सासू माई जेजू मरिपा ती बरी जाता. ती तापांत न्हिदरली आनी जेजू तिका आपवडता आनी गूण करता आनी सदांच्या कामाक ती वेता. आमी आज ह्या भावार्थान ह्या देव टेंपलाक आयल्या आसतना सबार पिडेंत आमी वळख जाल्या जावं पुरो मानसीक रितीन आनी विविध रितीन आमी पिडेक वळख जाल्या जावं पुरो कुटुंबांत ना समाधान आसा, भलायकी आमची बरी ना, कितले मागल्यार आमकां मेळना. आनी ह्या कोरोना पिडे वरवीं आमच्या कुटुंबाचे सांदे परगांवांत आसात जावं पुरो ह्या आमच्या बोवारी आसात अंतरल्यात. आमकां कितें करचें म्हणून आमकां कळना. सबार फावटी आमच्या जिविताक अर्थ ना म्हणून आमकां भोगता जावंक पुरो. पूण जाल्यार हें सगळी सांडून बाबार्थान ह्या सकाळींच्या परा आमी हांगासर ह्या मोरये मायेक मान करूंक आयल्या आसता. मोरये मायेची ससाय आमी मागया. ते सदांच आमच्या संगता आसा, आमकां राखता, ती सांबाळटा. कशें जेजूक तिणें जल्मातावन कुर्साचें मरण पर्यान तिणें सांगात दिलो आनी देवाचें उतर ती आयकली आनी देवान तिका सर्गींचें राज तिका फोव केलें. मोरये मायेच्या पावलांनी आमी चलोवन वता आसतना आमचे कश्ट अनवरां प्रत्येक जाण आमची पिडा शिडा सगळी त्या मोरये माये मुखांतर धन्य देवाक आमी समर्पण दिवया आनी ह्या पवित्र रितीन फावत बरी मोठो घेवंक एक घडी बरो आमी मौन रावया.
देवा मुखार आमची अस्खतकाय ओळखून घेवया. सकट संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीधरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यो उसार सांगता. मनान चिंतून तोंडान सरून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून ज्ञान सदां संपार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करून आनी आमची पथकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी मागीर हांव मोरयेचे विनावणेन ह्या जिणयेच्या दुकांतली आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोश भोगोवंक आमकां फावय. या आमी मागता आमच्या समेत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुज्या समेत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रजवड चलयता ससनाच्या ससना. सां पावलून कोलोसेकारां बरयल्या पत्राचो आराम. देवाचे कुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्म जाल्ल्या पावलान आनी आमच्या भावा तिमोतीन क्रिस्ता थंय कोलोसेंत आसा त्या भगेवन आनी विश्वासी भाव भयणींक बरोवचें. देवा आमच्या बापाची कृपा आनी शांती तुमकां लाभो. आमच्या सर मागणी तुमचे पासो देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक आमी सदां सारगां दिता. कित्याक जेजू क्रिस्ता थंय तुमकां आसलेल्या भावार्था विशयान आनी सर भक्ता थंय तुमी सांबाळलेल्या मोगा विशयांत आमी आयकलां. ह्या दोनांय खातीर सरकार तुमकां एक भरवोसो दवरलेलो आसा म्हूण तुमी जाणात. नीज सुवार्थेचो संदेश तुमकां परगट जाल्लो तेन्ना ह्या भरवश्या विशयान तुमी जाणा जाल्यात. जशें आख्ख्या संवसारांत तशें तुमचे मदें ही सुवार्ता पावून पोळ दिता आनी विस्तारता. देवाचें सुवार्थेचें देणें घेवन ताजी खरी वडवीक कितें म्हूण तुमी जाणा जाल्यार तवळ तावन तुमचे मदें अशें घडत आयलां. आमच्या 6 वराडी एपाफ्रासावन हें तुमी शिकल्यात. आमचे तर्फेन क्रिस्ताचो सेवक जावन आसलेल्या ताणें म्हजे थंय तुमकां आसलेल्या आत्मीक विश्वासा विशयान म्हाका कळीत केलां. देवाचें उतर हें. श्लोक. तुजे काकुळतीचे सर्वेस्परा आज आनी सदांकाल हांव विश्वासून आसा. तुजे काकुळतीचे सर्वेस्परा आज आनी सदांकाल हांव विश्वासून आसा. हांव जाल्यार देवाच्या घराक लागून वाडटां त्या जैतुनाच्या रुखा सारको. देवाचे काकुळतीचेर आज आनी सदांकाल हांव विश्वासून आसा. श्लोक. तुजे काकुळतीचे सर्वेस्परा आज आनी सदांकाल हांव विश्वासून आसा. तुज्या ह्या उपकारांक सदां सावन तुका दिन वाचतलो. तूं भोव कणवळो म्हूण तुज्या भक्ता मुखार परगडतलो. तुजे काकुळतीचे सर्वेस्परा आज आनी सदांकाल हांव विश्वासून आसा. Alleluia, 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 Alleluia. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक
बुंदेत असलेल्यांक सुडका दिवन सर्वेस पोरांक म्हाका धाडला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस पो तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोवे आसूं. भगवान लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येशूया. सिनेगोगांतलो बायल सन जेजू सिमांवच्या घरा गेलो. थंय सिमांवची सासूमाई कठीण तापान न्हिदल्ली आनी तिचे खातीर तांणी ताचे लागीं उपकार मागलो. जेजून तिचे सरसीन उबो रावून तापाक फरमायलें आनी ताप सुटलो. तक्षण ती उठली आनी तांची सेवा करूंक लागली. दीस बुडोवन येताना ज्या कोणागेर विविध पिडे रोगांची मनशां आसलीं तांणी सगळ्यांनी तांकां ताजे सरशी हाडली. हर एकल्याचेर ताणें हात दवरले आनी तांकां सगळ्यांक गूण केली. सबारां भितरले देवसारी तूं देवाचो पूत म्हणून बोबगलीत बायसन गेले. आपण क्रिस्त म्हूण ते जाण आसले देखून जेजू तांकां बेस्तावन उलोवंक सोडिनातलो. दीस उजवाडतस नर मनीस नातलेले एक सुरे सुवातेक तो बायसन गेलो. पूण लोक ताची सोदना करीत तो आसलेले कडेन आयलो. आपणाक ताणें सोडून वचनये म्हणून तांणी ताका आडोवंक पळयलें. पूण ताणें तांचे लागीं म्हळें, हेर शारांकी देवाच्या राज्याची बरी खबर हांवें परगट करी सै, कित्याक हेच खातीर म्हाका धाडला. उपरांत तो जुदेयाच्या सिनेगोगांनी प्रसंग करीत आसलो. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. पांचंको नूरा आनंदो. आमचे उपसितां बाबा, मोन आमचे अर्पितां तुका. धन आमचे भेटयतां तुका. काणगे बाबा, धन आमचे उपसितां बाबा, मोन आमचे अर्पितां तुका. धन आमचे भेटयतां तुका. काणगे बाबा. म्हज्या बगाळ भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पवित्र देवा बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुजे एकल्याच पुतान अंकवार मरयेतावन जल्म घेताना तेचें अंकवारपण विबाडूंक ना, पूण विचित्रान तें पवित्र केलें. आपणें घेतल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पथकांती निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानतात असली जावं क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा दैव उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवा देहीन वसूया. वय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पवित्र आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्व थैम जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातका वरवीं तुजी भुरगीं तुजी इश्टकां सोडून पयस गेल्लीं,
तरी तुज्या पुताच्या रक्ता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याच्या पदवेन तुवें तांकां परतून तुज्या वेंगेन घेतलीं. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं बापा संपूर्णायेन एक, तशेंच ती संपूर्णायेन एक जावच्या आनी तुज्या पवित्र सभेन तूं तांकां एकठांयताय आनी तुज्या क्रतुवांनी तुजी जणवाई वाखाणच्या तूं तांकां तुजी परजा जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदत्ता आनी सरदळबरा संगती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Pavit darbara so सर्वेश्वर तो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा ओन सर्गी तुका जय ओन सर्गी तुका जय ओन सर्गी तुका जय सर्वेश्वराची नावी येता ताका जय 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 ओन सर्गी तुका जय ओन सर्गी तुका जय ओन सर्गी तुका जय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या कुशीन कस मरून शुभेच्छा आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वचूंक तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच फ्रें जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ती कराराचें रगत बदकांचे मोक्षान मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें भरवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबर तसो गुट परगटुया. सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू जीवन जाला ओ बाबर तसो गुट आमी परगटा जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड रगत सवतिल्या आम समजता. पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या बापा सैबा पीटर पौल आमच्या गोडी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सुदूर मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट करे. तांकां तुजी स्थगतीत अंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसुळीत मुखामळ पळोवंक फोव करे. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरे देवाच्या माया संगती ती सुपती बागे वचूच हे बागे वंदरून दोतां बागे वचूच तात देव आनी सर्व कडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं
त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपोतवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. जेजून आमकां मागूंक शिकयलां बाबार्थान आमी हें मागणें जेजू सांगता भो अर्थबरी रितीन मागून आमकां जाय जाली भलायकी जेजू लागची आमी मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज समकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितां तशी आमची पदकां मागोस आनी आमकां ताळीन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवा सरस प्रासर वायटांतले आमकां निवा दया करुणेचे विधान सबस्काय आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशनात रेखतलाक आमकां तुज्या उदार काकुळती सरपतकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवटी पृथ्वेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुमच्या अपोस्तलांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पवार दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रसभर येताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समयाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मायांक सुगोत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी. सम्यात तरेचे बाग म्हाका फावना पूण ज्या उतरस म्हाका भलायकी मेळटली. तुका काळीचे अत्रेका मोगाळ सोम्या जेजुराया तू म्हज्या काळजांतल्या दादोस तुमकर येण्यान तुज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान मोच्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान मोच्या. पुण्या रुपान तुकाच म्हाका दिताय म्हजे आत्मे कांटो जाताय. कुर्बे जिवीत तूं लाभयताय म्हजी जिणी नंदन करताय. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता. स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान मोच्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता.
स्वादीक इष्ट प्रीत मोगाच्या रावतो काळजार मोच्या. प्रार्थोया. कणवळ्या बापा बागे नौकार मुरयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणांत दोशी केल्याय देखून आमी संतोश बरी जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता. त्या संकर्मयाची किदें घेवन तेच्या वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवंदराची भक्तीपणी साखरी करूंक आमकां कृपा दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो तुमची सोवे आसो आणि सर्व पदवेदा देव बाप पूत आणि पवित्रात्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. ओसोनिया क्रिस्ताच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. अंतर सांभाळा. सगळ सांगाता मेळ्या सगळ लागीं या आमचे ताळे करया मोये ओगळसिया ओढता इतलानी सोया फुला एकठांय करया तांचो एक मुकुट गोंदया आनी मायेक दिव्या सकळ सांगाता मेळया सकळ लागीं सरया आमचे ताळे करया मोरये ओगळसिया फाल्यां भितर बावतली ही शेती आबोली फुलां तर खंय मेळटली मोरील फावो जाली ओढता इतलानी सोद्या फुला एकठांय करया तांचो एक मुकुट गोंदया आनी मायेक दिव्या सकळ सांगाता मेळया सकळ लागीं सरया आमचे ताळे करया मोरये ओगळसिया सकळ सांगाता मेळया सकळ लागीं सरया आमचे ताळे करया मोरये ओगळसिया. दिमिगालिया मुरयेची ससाई जोडूंक मागणें. देवाचे ओंकार मुरये आमी तुका वंदिता. दुस्मनाची मांडावळ सगळी तूं विबाडून सोडताय. तुज्या लोकांचें दूख तूं संतोशान बदलताय. सगळे रस्ते प्रास व्हरतो क्रिस्त तुजे ते जियेलो. तूं आमची भद्रते देखून आमी करीन सहभागी. कृपेन भरलेले निस्कळ माये समेस्त असो देव जावन आसता तुज्या पुताक तुवें तुज्या हातांनी वावयलोय. तुज्या पुतान आमचे आत्मे बाचाव करच्याक ताचे कडेन आमचे पासोन विनंती कर. आमच्या पातका धर्मान आमकां आमचेरच पातयणी ना देखून देवाचे एक ओंकार मुरये तुजे तावन जल्म घेतिल्ल्या जेजू लागीं
आम्हा पासत विनंती करे. आपल्या आवयची विनंती सुमयेचे मन वै करूंक मस्त उपकारता. हे ओंकार देव माते हजारो पावटी तुका आनंद फावो. तुज्या पुतान एमकोंडाक पाडाव करतना, पातका वरवीं मेल्ल्यांक आमकां जिवंत करतना आनी आमकां सर्ग उगडतना तूं ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. सोडवणदाराचे मोगाळी माये तूं जावन आसाय सर्गराजाचे उक्तें दार. तुज्या लोकाच्या कुमकेक तूं ये. आमी पडल्या वय पूण परत्यान उबी रावन आमी प्रयत्न करीत आसां. ही मोगडी माये ये राणये जणवायाच्या सिंहासना आमचे पासून विनंती कर. आमेन. आम्हा पासो विनंती कर ये बाळोक मरये. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावसांच्या खातीर प्रार्थूया. ये मोगाळी बाळोक मरये तुझ्या जल्मा दिसाक आमी तुजी भुरगीं व्हडा संतोशान तयार करता आसतना आमच्या सुमेस्तांची आमची काळजां मागण्याची मंदिरां कर. जेजूच्या आनी तुज्या मागण्याच्या जिणयेन आमी प्रेरीत जावन आमी सदां देवाची खुशी करूंक आनी पेल्याच्या गरजां पावोवंक आमकां आदार दी. आमची मनां जाणवायन भर. सर्गींच्या जाणवायन आमची काळजां मनां उगड. देवाच्या उतराच्या जाणवायन आमी प्रेरीत जावन तुज्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्तान जिल्ले जिवेत जिवंक आमकां फोव कर. या आमी मागता तुज्या पुता कुशीन जल्मल्ल्या देवपुता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी जो करो देव सर्गी बापा संगी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. समेस्त भुरग्यां पासून युवाजनां पासून कसले तेल्या भाव भयणी पासून तुम्हा समेस्तां पासून घरा असलेल्या समेस्त आमच्या भाव भयणी पासून परगांवांत असलेल्या भाव भयणी पासून माध्यम मुखांतर हे नव्यान करतात त्या सर्व भाव भयणी पासून एक आमच्या उपाती नमान बरी आमी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरी कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगूस चेंजीस जो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा अप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. नमान बरी कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगूस चेंजीस जो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा अप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. नमान बरी कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगूस चेंजीस जो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पप्प्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या कळी. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसा दिन तसो आतां आनी सदां सर्वता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आनी आसूं. सर्व पदवेदार देव पाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. आमकां घे तुज्या गोपान लिपोय तुज्या मातान आमकां सांडू नाका गे दुस्मानाच्या हातान लिपोय तुज्या मातान आमकां सांडू नाका गे दुस्मानाच्या हातान मोगाळ पता सोवे आमकां मोरे आशिर्वाद दिव आमकां. भगीन कुर्साचे कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.